आमगेल मनांगू अंगाची बेंगलोरात आमी आसतना विद्याभ्यासाक एक 15 दिसांकी 10 दिसांकी एक पट भायर वतली हांगासय प्रमाण तत्र संचस तत्र वयमेव प्रमाणम कोण कोण प्रमाण जे आमकां प्रूफ जे आमकां मेळल्यार आमगेल्या शास्त्रांत आसा तत्र वयमेव प्रमाणम हांव प्रमाणम दुसरो कोण जे आमकां तुका हांगा सदी पळयलें न्ही आमगे नासो हांगा पळयलें नासा हांगा देखून एक 10 मिनटां वचूंक नाका आमकां एक खंय हांगा देखून मेकरी सर्कल न्हय मेकरी सर्कल ते चड वचन ते रोडार वचचें न्ही देवनहळ्ळी रोडार ते म्हणटा ते मस्त रूख गावळ आसलेली आतां न्हय तें हें जालां गटर जालां कांय ना तें वचचें हांगा देखून मेकरी सर्कला वचूंक नाका कार्राबेरे म्हणटा कितें ओंकू जाता जालें हांगा देखून भायर सोरून गेली 2 म्हयने बराबर बंटवाळाक मनाक गेलो सम्याची की सौख्य ना जालें मिटींग आपयलें टेंपल असोसिएशनान सम्यांनी जायत रे तांणी शिश्यांनी वैद्यांनी चिचिदुंबाल रोगी वैद्यन कल्पिचिदुंबाल रोगी चिचिदुंबाल कितें म्हळ्यार वैद्यान ऑर्डर केलें न्हय दूद खंय रोगीन इच्छ केलें न्हय दूद खंय मला स्वाम्याक रस्तो जावंक आसना स्वाम्यान सांगिल्लें न्हयच ते म्हळें टेंपल जायत रे तांकां वचें आमकां बाप्पे फॅमिलीची प्रतिश्ठे वचें आसा आमी सांगता रे तांकां पूण आमकां कळ्ळ्या चमकली पर दुखून आमगे मोक्काम आसना स्वामी सांगता आसा ती तुमी भायर सर वचचें खंय कळयलें कळवय पायदे परा सोमेश्वरा वचका जय स्वामी नाम समजतलें जाल्यार एक मागून घेतलें स्वामी व्हड एक जबाबदारी स्वाम्यान एक कोरका स्वाम्यान ते पादुके दवरले न्हय गांध आमकां एक दिमका इथे आमकां मंत्राक्ष दिवचे संप्रदाय आमकां ना स्वाम्यान आशिर्वाद घेतना आसतलो जायत स्वाम्याक खुशी जाली गांध धरलें आमी धरलें की तें दवर न्हू आमगेले आमचे भितर पेटी आसा मागीर कसन तें ट्रॅव्हलिंग सीक न्हय ताका नाम तें न्हय ट्रॅव्हलिंग सीक ना ट्रॅव्हलिंग सीक ते खंय गेले की आमकां आयकत ना मागीर तापुने सूचना तें आमी काड तितून महत्व आसीन तें पादूक तत्र कोणेय दुसरें प्रमाण नाका ताका आमी प्रमाण